गोंय शालांत शिक्षण मंडळाची 12वीची परीक्षा सकाळसावन सुरू झाली। ही परीक्षा 22 मार्च मेरेन चलपाची। सगळे मिळून 16 केंद्रांनी परीक्षा जातली। विज्ञान, कला, वाणिज्य आनी व्होकेशनल चारय शाखांतली मिळून 16,000 वयर भुरगीं ह्या परीक्षेक बसल्यांत। मे म्हयन्यांत परीक्षेचो निकाल लागपाचो। 10वीची एग्जाम 1 एप्रिला सावन सुरू। वाळपय शिवाजीचो पुतळो बसोवपा वेल्यान सुरू जाल्लो वाद भलतेच दिशेन पावतासो दिसता। वाळपयचे मशिदीचो अध्यक्ष, सचिव आनी वांगडी एकठांय जावन वाळपय पुलिशेक मेळ्ळे। वाळपय भायले लोक येवन खंय मस्ती करतात, गाळयो घालतात म्हूण तांणी कंप्लेन केल्या। थंय एका मुस्लीम घराचेर फातर मारले म्हूण बोवाळ पडला। हेच्या बद्दल आमकां पियान सांगलेले, तुमी हितून कितें लफडी करपाक वचनाका, आपूण कितें तें पळयता। आनी तेजे उतराचेर आमी रावलेले, कित्याक आमकां बी हांगा झगडी नाका म्हणून आमी वाळपयचे बी लोक आमचे हांगा, आमचे हिंदू भाव, मुस्लीम भाव दोगांचे आमचे उलोवप जाल्ले हांगा जितले आमी वाळपय रावता। आमकां अशें झगडी नाका, कोणाचे मनान अशें कळना दिसूंक ना की आमी हांकां झगडुया, हेजे खातीर झगडुया तेजे खातीर झगडुया। पण भायले लोकां खातीर मातशें प्रॉब्लेम जालो। मशीदच्या मळाचो रामत खान तेजे घराचेर फातर मारलेले, रामत शेख। आमी प्याय कडेन येयल्ले, कित्याक आमचे गांवचे लोक बायलां बी अनसेफ फील करता, त्या बद्दल आमी प्याय कडेन उलोवपाक येयल्ले। कित्याक आमकां कितें तरी जो कालचे ते घराचेर फातर मारलेले तेज्या बद्दल आमकां कितें तरी न्याय जाय। प्यायन आमकां आश्वासन दिलां, आपूण 1 म्हयन्या भितर कितें तें आपूण एक्शन घेता म्हणून। आनी दुसरी गोश्ट आसा, थंय हाती कडेन लोक भायले लोक येवन मातशी मस्ती करता। आमी ते बी प्यायक सांगलेले की फाल्यां जर तर कितें जाय जाल्यार आमी तेजेर रिस्पॉन्सिबल ना, कित्याक पियान आपूण आपल्या हेजेर घेतला की आपूण तेंचो नंबर काडून दिया आनी आपूण एक्शन घेता म्हणून। भायले कोण येयत जाल्यार त्या बद्दल आतां लोक मातशी मस्ती करता थंय म्हणून आमी परत येयल्ले हांगा प्याय कडेन। आमकां कितें आमचे फाल्यां कोण दुसरे येवन करीत जाल्यार आनी आमचे भुरग्यां बी आनी कितें करीत जाल्यार आमच्या भुरग्यांचो भविश्य पिड्ड्यार जावपाक जायना। त्या खातीर आमी स्पेशल पियाक मेळपाक येयल्ले। तेन्ना पियान आमकां सारको आश्वासन दिला की आपूण 1 म्हयन्या भितर सगळें कितें तें करता म्हणून। आमी वाळपयच्यान पीस मागता आनी सगळें पीस दवरपाक सोदता। भायले लोक येवन, भायले म्हणजे गोंयचे पूण वाळपय भायले लोक येवन हांगा मस्ती करता, येता वयता खूब मस्ती करपाक लागले। आतां आमी त्याच पियाक सांगला कंप्लेन करपाक येयल्ले आनी बॅड वर्ड बी यूज करता। भुरगे मातशे मागीर आमकां विचारता कितें जालां, तुमी कितें करता, मातशें वचा म्हणून पिया कडेन। आमी पिया कडेन रिक्वेस्ट करपाक येयल्ले स्पेशल, कितें तर तुमी हेजेर एक्शन घेवचें म्हणून। आनी पियान सांगला कोण येयत जाल्यार आमकां मातशें इन्फॉर्म करा म्हणून। पियान आमकां बरो कॉपरेट केला आमचो। फोंड्या दत्तगड UB कंपनीच्या म्हाल येरादारीक लागून गांवांत तणाव जालो। कंपनीच्या गाडयांक दिसाची येरादारी करूंक बंदी आसतना पसून बुधवारा एक कंटेनर कंपनीत वतना लायटीच्या खांब्याक आदवळो। खांबो मोडिल्ल्यान वायरी रस्त्यार पडल्यो। फाटल्यान स्कुलाच्यो बसी येताल्यो म्हूण लोक चाळवलो। कंपनीच्यो गाडयो फक्त मेन गेटी वेल्यान आनी रातच्योच भितर सोडच्यो म्हूण लोक मागतात। सारखे 1:30 म्हटल्यार 1:30 ते 1:45 भितर स्कुलाची बशी सुट्टा। फर्स्ट बस जुना बाजाराची पावता, ती फोंड्या म्हणून। मागीर शिरोडाची 2 बशी येता, मागीर प्लस फातिमा स्कूल आनी आल्मेडाची धाकटे गाडी येता। हेंचे UBची जे फाटल्याच्यान गेट आसा ती तेंचे भितर व्हडली कंटेनर अरावंड 5 मीटर हायट आनी लांबी कमीत कमी 20 मीटर तसली 2 कंटेनर भितर सरली। एक कंटेनरान माल खाली करून भायर सरली आनी दुसरी आशिल्ली ती जेन्ना भितर येताली मेन एंट्रन्सार जेन्ना पूल लागता थंयचो पूल खांबो ताणें मोडून उडयलो, लायटीचो खांबो। तेन्ना जुना बाजाराची बस आशिल्ली कदंबा, तितूंतले भुरगे मातशे हितून साल्वार जाले। मागीर सगळे भुरग्यांक देंवोन गांवच्या लोकांनी तांकां सायडीच्यान भितर सोडले। तशेंच फाटल्यान बशी येयले शिरोडाची, फातिमा, तांकांय सगळे भुरग्यांक थंय देंवन गांवच्या लोकांनी हेल्प केले। पूण हे सिक्युरिटी गार्ड बीन सगळे धांवून गेले। ते म्हणटा आमी साहब को बुलाएंगे, साहब आने वाला है। पूण हेंचो सर कोण आहा तो GM BM HR बीन 1 वर 1.5 वरां मागीर येला। तेज्या पयलीं फोंड्याच्यान पोलीस बीन पावले आनी ते आमकां हेल्प करपाक रेडी आहा। तुमी पयलीं 2 फावटी रोड ब्लॉक केल्ले आमी, तेन्ना 2 फावटी म्हाज्या नांवार आनी आमच्या भुरग्यांच्या नांवार कंप्लेंट दिला। ते अजून सुद्दां मामलेदार कलेक्टरान चालू आसा। आतां हे पोलीस येता, तेंचे भितर कितें उलोवंक जाता तें आमकां खबर ना। पूण लास्टाक डिसिजन कितें जाता की बाबा आमी रातचे दिसभर एक सिक्युरिटी गार्ड दवरतले आनी रातचे
8 ते 10 पर्यंत गाडी सोडटले म्हणून. आता तुम्ही सुद्धा याला प्रेसवाले याला तुमचे आभार मानता की टायमार तुम्ही पावले म्हणून. आता तुम्ही सगळे पहिला इन्सिडेंट किती झाला तर जर तो एक सेकंडा भितर जर भौशीक बीन वायरी लागला जाल्यार तितून 60 ते 70 भुरगे असता. त्यांचो हाल कितें जाता आशिल्लो तुमकां एक खबर आहा. मागीर हांगा ही फॅक्टरी कितें जाता आशिल्ली ते काय लोकांचेर डिपेंड आशिल्ले. आमी बरे भशेन यांच्या वागता म्हणून हे आमकां बरेपणान वागपाक दिना. आता हांगा आमी खंय रावला पळय थंय एंट्रन्स आहा कंपनीची. हांगा तुमकां एक सुद्धा जे इंडस्ट्री रुल्स असतात ते एक सुद्धा रुल्स तुमकां हांगा गावपाना. खरें म्हटल्यार हांगा म्हटल्यार एक स्पीड ब्रेकर ना, स्पीड लिमिटाचो बोर्ड ना, मिरर ना आणि प्लस येल्लो ब्लॅक ते स्टेप कलराचे हे असता कंपनी रुल्स. हेंगेलो बोर्ड सुद्धा ना हांगा बाबा कितकी टनाची कॅपॅसिटी गाडी भितर सरूंक शकता आणि कितें ना. आता एक्झॅक्टली सगळे गांववाले एक जावन आमकां स्ट्रिक्टली जाय कितें बाबा 3 वर जाला गेट ओपन करून. आमकां सगळ्या गांववाल्यांची हे मान आसा की बंद करून उडोवपाची गेट. हे रोडाचेर एक गाडी सरना. थंय हे 25 टन 30 टनाचे गाडी भितर वयर सरता आणि तुम्ही वायरी बीन पळयतले कितकी सकल देवला म्हणून. याच्या पयलीं आमी एप्लिकेशन केल्लें आहा बियर फॅक्टरी की तुम्ही ही गेट केल्या ती चुकीची आहा. तुमची गेट आहा त्या गेटीच्यान तुमच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडी आहा त्यो तुम्ही भितर वरचे म्हणजे आमकां प्रॉब्लेम ना. सालेली शाणू गांवकाराच्या कथीत खून प्रकरणात वाळपय पोलीस 15 मार्च मेरेन मानवाधिकार आयोगाक जाप दितले. मानवाधिकार आयोगाच्या प्रस्नाक जाप दिवंक बुधवारा वाळपय पोलिसांनी वेळ मागिल्लो. प्रकरण उक्ताडार हाडपी विश्वजीत कृष्णराव राणेच्या आदलो ड्रायव्हर सतीश अर्दळकाराची मंगळारा वाळपय पोलिसांनी चौकशी केली. घेऊ एक ब्रेक.